प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शुभवर्तमान जावन आसा जुवाचो 6 वोड 22 ते 29 पर्यंत. जॉन chapter 6 verses 22 to 29. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दुसऱ्या दिसा थंय एकूच वोडें आसलें आनी जेजू आपल्या शिसा सांगाती त्या वोड्यार सोडूंक नासलो, पूण फकत ताचे शीस गेल्ले. हे सगळे पोलतोडी रावलेल्या लोकांन पळयले. सोमयान देवाक दिनवासल्या उपरांत तांणी उंडे केल्ले त्या जाग्या लागीं आनीक ओडी तिबेरियासा थावन पावलेली. जेजू थंय नासलो, पूण लोकांन देखलें आनी ताचे शिसूय थंय नात म्हूण पळोवन तो लोक व्हड्यांनी चोडून जेजूचे सोदीक कफरनाहूमा आयलो. जेजू जिविताचो उंडो. तो ताका तोंडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सत्य सांगता, तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय, पूण उंडे खावन धादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावन सोरता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेवनाका, पूण सासणीक जिविताक तोखता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेयात. असले खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण पूत देवा बापान ताचेर आपलो शिक्को मारलो. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर भावार्थ दवरात. हेच तें देवाक जाय तें काम. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शुभवर्तमान आनी ताची सजमणी आमकां मेळचे पयलीं आमकां जाय सजमणी कितें घडलें तें. जेजून 5,000 दादल्यांक आनी खूब लोकांक 5 उण्यांनी आनी 2 मासलांनी जेवण दिलें, मिलाग रोडी केली. आनी कितें घडटा? जेन्ना जेजू ही मिलाग करता, लोक खाता, जेवण करता, ती आतां सगळीं घरा येतात आनी दुसऱ्या दिसा ती आतां जेजूक सोदूंक येतात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ते लोक जेजू कडेन येतात, ते जेजूक म्हणटात, गुरुजी, तूं खंय आसलोय? तूं खंय लिपून रावलाय? आमी तुका सोदता. आनी जेजू तांकां कितें म्हणटा भाव भयणीनो? जेजू जाणो कित्याक तांचें कारण, ते कित्याक येयल्यात ते. आनी तेन्ना जेजू तांकां म्हणटा, खरेंच हांव तुमकां सत सांगता म्हणटा, तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय, पूण उंडे खान धादोशी जाल्यात देखून तुमी मुजे सोदीक येयल्यात. भाव भयणीनो, आयज आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया. आमी जेजू कित्याक सोदता? आमी इगोर्जेक कित्याक वेता? आमी दुसऱ्या दुसऱ्या रितीराक आनी मागण्यांक कित्याक आमी वेता? खरेपणी आमकां सगळें आमच्या ह्या संवसारान आमच्यो गरजो पावोवपाक वा आमी खरेंच जेजू बरोबर संबंद दवरपाक आमी वेता. भाव भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा, मातवाचो 6 वोड 33 म्हणटा, जेजू म्हणटा, तुमी मुजें राज, मुजें उतर सोदात, ती राजवडकी सोदात, जें देवान सांगलां तें उतरान तें करात आनी तुमकां सगळें बरेंपण मेळटलें. पूण भाव भयणीनो, आमकां सगळें बरें तें जाय, पूण आमकां संबंद जेजूशी नाका. आतां मनशा कुडाची सोयी अशी की आमकां कितें मेळटा तें आमी पळयता, पूण आमी खरेपणी देवा बरोबर संबंद दवरता काय, ताचें उतर पाळटा काय, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता काय. आनी आयज जेजू त्या लोकांक सांगता आनी तुका आनी म्हाका सांगता. तो म्हणटा, खरेपणी आमकां गरज देवा बरोबर संबंद दवरपाक. तेजे फुडें लोक प्रश्न जेजू विचारता आनी म्हणटा, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करूंक जाय? आमी कितें करचें? आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेजू तांकां कितें सांगता? तो म्हणटा, जाका देवान धाडला
ताचेर भावार दवरात. हेंच तें देवाक जाय तें काम. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी ताचेर भावार दवरूंक जाय जाल्यार कोणाचेर? जेजूचेर, ताच्या उतराचेर. म्हणटच जेन्ना आमी जेजूच्या उतरान रिगून रावता, त्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, तें उतर आमी पाळटा, आतां आमी कितें कोत्ता? आमी देवाक जाय तें काम कोत्ता. म्हणजे आमी खूब काम केलें, पूण देवाच्या उतराचेर आड आसात जाल्यार कितल्या फावटी आमी बरीं कामां कोत्तात. कितलो लोक खूब ह्या संवसारान काम कोत्तात. दुसऱ्यांक भिकाऱ्यांक काम जेवण दिता, खूब खूब वस्तू बांदता, पूण ताका हें देवान सांगलां तें काम कोत्तात काय? हें पवित्र आत्म्यान सांगलां तें काम काय? वो आमी बरें काम करून आमी सोजमता की आमकां शाबासकी मेळटली, पूण खरेपणी आमी देवान सांगलां तें काम कोत्ता काय? आनी जेजू म्हणटा, जाका देवान धाडला ताचेर भावार दवरात. जेजू म्हणटा, म्हज्या उतराचेर भावार दवरात, म्हज्या उतरान रिगून रावात. तें उतर जें हांवें तुमकां सांगलां, जें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां, ताचेर नियाळ करात. तें उतर तुमच्या काळजान दवरात. तें उतर पाळून आतां तुमकां जैतिवंत जिवीत जें जेजून घडलां तें तुमकां फावो जातलें. हेंच तो आमकां सांगूंक सोदता. आनी आयज भाव भयणीनो, कितलो आमी धर्म करूं, कितले आमी मागणें करतलो, कितले आमी म्हणटा ते भाशेन आमी जें म्हणटा तें प्रवासान करूं, पूण आमी उतर आमी पाळिना जाल्यार, जेजून आमकां सांगलां तें उतर जें बरयलां पवित्र पुस्तकांत, ताचेर आमी नियाळ करून आमी तें पाळिना जाल्यार आमकां कसलोच फायदो ना. कित्याक आमी देवाक जाय तें काम आमी करून पावचे ना. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी ह्या उतरान रिगून रावया. जें देवान आमकां सांगलां की ताचें उतर जावन आसा, एक उतर जें केन्नाच बदलचें ना. स्वर्ग आनी संवसार बदलतलो, सगळें पयस जातलें, पूण ताचें उतर केन्नाच पयस जावचें ना. कित्याक ताचें उतर सदांच जें काबार जायना, म्हणजे केन्नाच बदलचें ना तें काम उतर. त्या उतरान आमी रिगून रावया, त्या उतराचेर आमी भावार दवरया, जेजूचेर भावार दवरया, आनी जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक एक जैतिवंत जीवन जिवोवपाक तांकां शिकोवया. आनी हें देवाचें राज फुडें सरपाक आमी आयजतान वावर कोमेस करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.